वेल आयज 15 जुलय 2026 आणि हांव कांय कारणां लागून तेलावली सायडीन भोंवतालें, म्हजें कितें काम करतालें, विजिटींग पीपल. देन वेन आय केम होम नाव इट्स 2:30. अडेजांक अशें हांव घरा येयलें तेन्ना आय जस्ट गॉट डावन फ्रॉम द कार. And when I got down from the car, just show the camera, see, I saw something this. I saw a lime and I saw some 3 chilies and the lime has been slit and that toplisha, I don't know what. And now I just got a start because chili and lime, that shook me a bit. So I called up my maid, Lakshmi, मुझे घरा कामां आसता ते हिंदू, ताका आपयलें, बाय लक्ष्मी, हें कितें? हें कोणें घातलां? हें तुवें घातलां? तें बाय हांव कित्याक घालतलें मॅडम? आणि लिंबू आमगे लिंबू आसता खंय, यू आर एलर्जीक टू लायम न्हू, तुका एलर्जी जाता, आमी लिंबू हाडीच ना. देन आय कॉल्ड अप माय सिस्टर इन लॉ गेल केम. I asked गेल did you do or anybody true? She said no. Then I called my neighbor Pepi Carvalho. I said Pepi चो हें कितें जालें तें? That time Lakshmi said राव मॅडम, this is what you know. काल अमाशा आशिल्ली खंय, तुवें सांगलें अमास म्हणून, देवळान गेल्लें काल अमास म्हणली ती म्हाका. हांवें म्हणलें अमास म्हणल्यार कितें? अमासा दिसा पावलें खूब स्ट्रॉंग अमास आशिल्ली काल. आनी इट सिम्स द नेगेटीव एनर्जी जी आसता पळय, लोक खंय बाबा कडेन बीन वचून खंय करता नेगेटीव एनर्जी, कोणाचें पाड जावपाक, कोणाचें बरें जावपाक नाका, कोणाचे नेगेटीव फोर्स येवूं दी, इवल लागू दी, दुयेंसां येवूं दी, असलें आसता तेन्ना करतात खंय. आतां म्हाका एकूच सांगपाक जाय, हांव हेंकां न्ही, हांव हेका म्हणटा न्ही दॅट दीस इज नॉट गोना हार्म मी, बिकॉज आय फील आय एम द अनॉयंटेड वन एंड इफ जीसस इज विथ मी, nobody can go against me or my family. But who has done this, no, I am telling that person, इतले तुमकां डिसेंडमेंट जाल्ले आसा, इतले तुमकां वायट दिसपा लागला म्हजें काम पळोवन. अरे येतात जाल्यार यात रस्त्यार यार, लेट्स फायट आउट. का तुका कितें करपाक जाय न्ही, तुजें धांवपाक दाखोवपाक जाय ताकद न्ही, कम ऑन द स्ट्रीट्स, कम ऑन द रोड, डू वर्क लायक मी, बट डोंट डू दीस इज नॉट गूड. एंड वन थिंग तिणी सांगलां म्हाका, जे करता पळय मागीर थोडे कामां तांचेरूच येता म्हणटा न्ही गो, कोण करता तें. तूं सांग, तूं हांव येयलें तेन्ना तूं काय कितें चल्लें तूं सांग. तो हांव कितें सनमारपा येयल्लें, मागीर हांवें सनमारपा येयल्लें तें म्हाका बाय विचारपा लागली लिंबू आनी हें कोण उडयला. हांव म्हणलें म्हाका खबर आहा, तूं लिंबू कांय खायना. हांव म्हणलें म्हाका खबर ना, हांव सनमारपा येयलें. हांव तुका म्हणलें म्हाका कितें विचारता काय म्हणून विचारलें. तूं म्हणलें हांव म्हणलें हें लिंबू म्हणलें हांव पयलें तूं पयलें नाका ना म्हणलें. ते भितर आसता सांग किचनाय विचारपा लागलें म्हाका लिंबू कित्याक उडयला, मिरसांग. हांव म्हणलें म्हाका लिंबू आनी हिंग कित्याक उडयतलें. मागीर अमासा कितें सांगता म्हाका, अमाशान मागीर कोणी कोत्ता तांकां मेळटलें, पूण हें करप न्हू. मागीर एकू लास्ट मिस्टेक सांगता गोंयकारांक न्ही, प्लीज, हुएवर इट इज, whoever person has done this, whichever person, this is out of jealousy, this is out of jealousy and it is proving that you are cowards who has done this. Cowards म्हणटा तेंकां हांव. आनी इतले लो लेवलाचेर पळोवपाक शकता म्हणल्यार हें वायट. तें होली वॉटर दोळटे हाडूं, गेट दीस गेट दॅट होली वॉटर एंड आय एम गोना पूट होली वॉटर ऑन दीस. एंड कोणाचें कितें आसा पळय दॅट देव पळोवन घेतलो. आय एम पुटींग हुएवर हेज डन दीस, द इल नेगेटिविटी आमचेर येवची म्हूण, कितें वायट जावचें म्हूण आमचेर, प्रतिमा कुतिनवान तेजे फॅमिलीचेर. हांव सांगूंक सोदता की आय एम पुटींग होली वॉटर ऑन दीस. आनी आय नो द होली वॉटर हें पळय इज द मोस्ट पावरफूल. हें पळय होली वॉटर, हांव हें होली वॉटर घालता, मोस्ट पावरफूल. हें पळय कोणें केलां पळय तेका हांव देवाच्या पांया कडेन सोडटा. आय एम लिविंग दॅट पर्सन टू द फूट ऑफ द क्रॉस. And such dirty tactics and this dirty low lying low level करता पळय हें बरें न्ही. देव बरें करूं. गोंयकारा खातीर